नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। पणजे मार्केटान फातोडेर उजो 50 लाखांची फळा, भाजी, फुला, पूजेचे सामान काबार, 8 स्टॉलांक फटको, फायर ब्रिगेडीन वेले मजल्यावेली दुकाना केली सालवार। पणजे सावन वेचणूक लढोवपाचो बेत सोडपाचो बाबूश मोन्सेराताचो विचार, वाडदिसा परबी दिवंक आयिल्ल्या कार्यकर्त्यांकडेन उलोवन दाखयलो विचार, काँग्रेसीचे मात अजून थान्ना। सफाई कामगारांचो संपाक लागून पणजे कोयराच्यो राशी, सम करपी कामगारांनी घेतल्या आयतारा सुटी, सोमारा सावन आंदोलनाची थारायतले दिशा, पणजे मात गुठ्ठाणी। नामनेची लेखिका साहित्य पुरस्कार जैतिवंत माधवी सरदेसाय अंतल्ली, सामाजिक, राजकीय आणि साहित्यिक मळावेले मानेस्तांक दुःख, मंगळारा मडगावान निमणे संस्कार। सभापती आल्लेकराचे बेहिशेबी मालमत्तेचे केशीन FIR घालपाक पुलिसांक आदेश दिवचो म्हूण घाल्लो अर्ज, हायकोर्टानूय मारलो भायर, कारवायेक ना सरकाराची मान्यताय। आणि 15वी पश्चिम विभागीय कॅरम सर्त दादल्यांच्या गटान विदर्भ, बायलांच्या गटान महाराष्ट्र जिखले, बायलांच्या गटान गोय तिसरे सुवातेर, महाराष्ट्रान गाजयले। खबरो विस्तारान। पणजे मार्केट कॉम्प्लेक्सान सोमारा फातोडेर उजो लागलो। मार्केटाच्या ग्राउंड फ्लोरार उजो लागलो। उज्यान भाजयो, फळां आणि फुलां जळून काबार जाली। उजो पालोवंक फायर ब्रिगेडीक 2 वरां लागली। उज्याचे नेमके कारण मात अजून कळिल्ले ना। फायर ब्रिगेडीच्या अदमासा प्रमाण सुमार 42 लाखांची फळां, भाजयो आणि फुलां काबार जाल्यात। फळभाज्यो, फुलां आणि पूजेच्या सामानाचे 8 स्टॉल काबार जाले। वेल्या मजल्यावेले 2 कोटींचो म्हाल फायर ब्रिगेडीन सालवार केलो। सोमारा फातोडेर सुमार 3 पणजे मार्केटान उजो लागलो। फायर ब्रिगेडीक सुमार 3:20 कॉल आयलो। उजो मार्केटाच्या ग्राउंड फ्लोराचेर लागिल्लो। ग्राउंड फ्लोराचेर भाजयो, फळां आणि फुलां विकपी बसतात। उज्यान थंयची चडशी भाजी, फळां आणि फुलां जळून काबार जाली। पणजेच्यो 4 फायर ब्रिगेडी कामाक लागल्यो। उजो आटापा हाडटा म्हणल्यार फातोडेर सुमार 5:30 जाली। उजो लागपा फाटले नेमके कारण मात अजून कळिल्ले ना। आमचे कितें सगळे उजो पेटोवन आमचे सगळे मालाचे एकदम सगळे डॅमेज जाले, बंद जाले वेपार आमचे, आनी कितें उरूंक ना। सगळे आमचे शोकेज बीन लाकडांचे सगळे कितें आसा सगळे उजो पेटोवन गेले। आनी आमचे फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवलाक चड करून आमी वेपार हाडून स्टॉक धरलेले माल जे आसा तेय वेपार आमचो सगळो उजो पेटलेलो। 38 स्टॉल्स त्या उज्यान गटेड जाल्ली। नेक्स्ट थंयसर जी स्टॉलां उजो लागलेली ती आशिल्ली फ्रुट्स बेरींग कोणाचे आशिल्ले, थोड्यांची फुलांची शॉपां आशिल्ली, मागीर थोडे म्हणजे अशे पुजेचे बीन सामान दवरताले, थोड्यांची वेजिटेबल्स, थोड्यांचे मागीर लोकल फ्रुट्स अशे स्टॉल्स थंय आशिल्ले। ते कंप्लिटली ते उज्यान त्या जळ्ळे। पूण सगळ्यांची एड टोटल करून पळयल्यार आमकां अरावंड 42,57,000 एप्रॉक्सिमेटली लॉस एस्टिमेट मेळटा आमचे हितून। उजो ग्राउंड फ्लोराचेर पातळटनाच फायर ब्रिगेडीन आटापा हाडलो। पयल्या मजल्यावेली कितलीशीच दुकानां ताका लागून सालवार जाली। उजो वयर मेरेन पावल्यार आनीक आकांत येवपाचो। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, चेतन गवस आनी तुळशीदास शारी। पणजे सावन वेचणूक लढोवपाचो बेत सोडपाचो बाबूश मोन्सेराताचो विचार आसा। वाडदिसा परबी दिवंक आयिल्ल्या कार्यकर्त्यांकडेन ताणें हो विचार उलोवन दाखयलो। मात आपूण फाटीं सरल्यार पणजेचो महापौर सुरेंद्र फुर्तादाक उडोवपाक वावरात असो सल्लोय बाबूशान कार्यकर्त्यांक दिलो। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बाबूश भाजपाचेर कोत्र ना, मात ताका काँग्रेस दोळ्यामुखार पसून नाका। काँग्रेसीचे मात उमेदवार घोशीत करपाचे अजून थान्ना। पणजेची पोटवेचणूक आपूण लढयतलो हें बाबूशान आपूण जावन जाहीर केल्लें। तें बी पणजेचो आमदार मनोहर पर्रीकारान आमदारकीचो राजिनामो दिवच्या पयलीं। So I have decided to contest in Panjim as an independent. But I always felt that Parrikar was better. Since now there is a vacancy, and I feel I can do a good job where Panjim where the CM has left this job half done. I can do a better job to complete whatever wishes he had. मात बाबूशाच्या त्या वेळार केल्ल्या गर्जनेत आता नेट उरूंक ना।
सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण बाबुशान पणजेच्यान वेंचणूक लडोवपाचो विचार तकलेंतल्यान काडून उडयला, मात पणजेंतल्या राजकारणांत तो एक्टिव्ह आसतलो. शुक्रारा जाल्ल्या ताच्या वाडदिसाच्या पार्टे वेळार ताणें अशें आपल्या खासा कार्यकर्त्यांक उलोवन दाखयलां. तो आतां वेगळीच भाशा उलोवपाक लागला. तो म्हणटा, आपूण पणजेची पोटवेंचणूक लडोवचो ना, मात सुरेंद्राक त्याची जागा दाखोवची पडटली. बाबुशाच्या ह्या निर्णयान कार्यकर्ते मातशे गोंधळ्यात. प्रुडंटान बाबूश मोन्सराताक संपर्क करपाचो यत्न केला, मात ताचो मोबायल फोन 2 दीस जाले बंद आसा. घरा गेल्यार कामांत व्यस्त आसा म्हूण ताणें मेळपाक न्हयकार दिलो. बाबुशाच्या ह्या निर्णयान पणजेची पोटवेंचणूक भाजपा विरुद्ध काँग्रेस जावपाची शक्यताय आसा, मात काँग्रेसीन अजून उमेदवार जाहीर केल्लो ना. भाजपान सिद्धार्थ कुंकळकाराचें नांव निश्चित केलां, मात काँग्रेसीचें खंय अडलां अशें कार्यकर्तेच आतां विचारपाक लागल्यात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकारा वांगडा हांव लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. सभापती आल्लेकाराचे बेहिशेबी मालमत्तेचे केशेन पुलिसांक FIR घालपाक सांगचो म्हूण घाल्लो अर्ज हायकोर्टान भायर मारलो. ACB आड घाल्लो अर्ज पणजेचे खासा कोर्टान भायर मारले उपरांत आयरिस हायकोर्टान गेल्लो. सभापती आड कारवायेक सरकाराची मान्यताय नाशिल्ल्यान कारवाय फुडें वचना. हायकोर्टानय तेच केले. आल्लेकारान परवरे 72 लाख फारीक करून 500 चौखण मेत्र जमीन घेतिल्ली. ताच्या येणावळीचो हिशोब ना म्हूण आयरिसान ACB कडेन कागाळ केल्या. घेऊया एक विराम.